नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोळशा खातीर मायनिंगेचो बळी अलेक्साचो सरकाराचेर गंभीर आरोप। विरोधी पक्ष मेळ्ळो सीईसी वांगड्यांक मोल्याचे प्रकल्प नाकाच एकमुखी सूर। मोल्याच्या 3 प्रकल्पांचेर अभ्यास करूंक आयिल्ले केंद्रीय उच्च अधिकार समितीक तांबडी सुर्ला लोकांनी आडायले। लोकांची जागा प्रकल्पाच्या लायनी मदीं येता म्हण हरकत। वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या नावाखाला राना वाठारात प्रवेश बंदीच्या नोटिशेक लागून सत्तरीत खवदळ। लोक एकठांय मिटिंगो चालू। 26 जानेराक सत्तरीकारांचो चलो वाळपय। कळवूड पोलिसांनी ताब्यात घेतिल्ली चली पाकिस्तान फैसलाबादातली परत धाडपा विशीं घर मंत्रालय घेतलो निर्णय। गोंयांत भारतांत येवपा फाटले कारण अस्पष्ट। विरोधा उपरांत म्युनिसिपालिटी ऑर्डिनन्स सरकारान घेतलो फाटी। दुरुस्ती करताना वेपाऱ्यांचे हित लक्षात घेवचे म्हण मागणी। मडगावच्या प्रोवेदोरिया ओल्ड एज होमात 6 जाणांक कोरोना। वास्कोतल्या एके हायस्कुलांतल्या 2 भुरग्यांकूय बादलो कोरोना। हायस्कूल बंद, 8 दीस ऑनलायन क्लासी। आणि नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच। काँग्रेस आणि काय राजकीय पक्षांनी पंजाबच्या शेतकऱ्यांमदीं पसरयला गैरसमज। बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्षाचो काँग्रेसीचेर हल्ला बोल। कोळसो वाडोवपा खातीरच गोयच्या मायनिंगेक हुमकळ आयला म्हण आमदार अलेक्साचो आरोप। अलेक्स, रोहन आणि दिगंबर कामत सीईसीच्या वांगड्यांक मेळ्ळे। मोलेच्या प्रकल्पांचो गोयच्या पर्यावरणाक मार बसतलो। हे प्रकल्प गोंयकारांक नाका म्हण खंय तांणी कळयलां। अलेक्स म्हणटा प्रकल्पा आड तांणी प्रधानमंत्र्याकय चीट बरयल्या। कोळसो खंय गोंयांत नाका तो नाका। आतपडे पत्रादेवी टू ही आता हायवे 4 लेन 6 लेनिंग 4 लेनिंग चालू आहा तेका पड झाड मारले ती अजून देखो पत्ती रोयलो नाही। सो तुम्ही आनी डबल ट्रॅकिंग करूंक सोदताय। डबल ट्रॅकिंग कोणाकू? चीफ प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टर सगळ्यां बरयलां। मायनिंग इंडस्ट्री काबार जाल्यार कोल फ्लरिश करपाक, कित्याक जे पोर्ट आहाय जे जेटीज आहाय ते कोला वचपाचे। ते मायनिंग केलें जाल्यार तेंगे हें जावपाचें, तेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जावपाचो। पार्ट ऑफ द प्लॅन इवन मायनिंग स्टार्ट करना तेच्याक आनी कितें करपाक इज कोल। So myself and my 2 colleagues were also there in assembly. We met them. We briefed them about all the factual position today, what is there. If we are a tourism state and we are wanting to be a tourism state and looking at options of being a knowledge-based industry, I think we are waywardly going different towards coal. कोळसो गोंयकारांक नाका हो क्लियर आसा। डबल ट्रॅकिंग कित्याक प्रायोरिटी घेतल्या, दादागिरी कित्याक चल्ल्या, आनी हे सगळें करता आसतना देर हॅज बीन नो proper clearances, whether from the National Wildlife Board or from the statutory authorities, which they have done. So what the government here is doing is just bulldozing their things, maybe just to appease a few of their higher ups or for, but definitely we have put our foot down that mole amka naka, and mole anga linear project samaj aile, asle projects which are destructive to the environment, it is definitely going to be a lot of problems. The main fact that we have discovered today is that what reports are put on the net on the Environment Ministry's website and what is being told to us today is totally 2 different things. For example, for Tanmar they said in the reports they say that they will remove all the vegetation only under the line, only under the 3 lines on the top. They will remove and they will put medicinal plants. But today they are telling us that the lines will go above the vegetation, so there will be no cutting of trees. Now, like that it is changing. Now we asked Dudhsagar what you are going to do. Dudhsagar again they have changed. They said we are going to put a tunnel to the Dudhsagar mountain, which is a solid piece of rock. They are going to put a new train railway line through the mountain. Now that is not there in any of the proposals. So what they are telling the CEC today is again different from what is there in the record. So I am glad that the CEC has come, because at least we now know the difference
between what these project proponents are saying and what actually they are going to do on the ground. Now, whether the CEC finds that satisfactory or not, they will tell the Supreme Court. गोयात कोळसो नका संघटनेन प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आपली बाजू मांडली की CEC कशी झाडां कमी मारची मिटिगेशन मेजर सांगता ते हेजेर आमी सगळे शॉकात जाल्यात आनी हे आमचे जे पोजिशन आसा लोकांचे गोंयांत कोळसो नाकाचे ते आमी तुमचे मुखार लोकां मुखार दवरूंक सोदता. पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारूय CECक मेळ्ळो. आम्ही सांगलेले की ह्या परिसरात वाघ आसा किंवा बाकीची जी जंगल संपदा आसा ह्या सगळ्याचें रक्षण जावपाक जाय अशें तेंच्या कडेन मांडलेलें आसा. आतां पळोवया ते त्या संदर्भात कितें आपलो अहवाल दिता. हे प्रकल्प जे आसा ह्या प्रकल्पांक आमचो विरोध आसा. कित्याक लागून कारण हे जे आसा ते पर्यावरणाक जैवीक संपदेक खूब घातक आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोलेच्या 3 प्रकल्पांचेर अभ्यास करूंक आयिल्ले केंद्रीय उच्चाधिकार समितीक तांबडी सुर्ला लोकांनी आडायले. थंयच्या लोकांची जागा खंय ह्या प्रकल्पा मदीं येता. सरकारान ही जागा सोडून भायल्यान प्रकल्पाची लायन व्हरत जाल्यार कोणाकच हरकत ना. केंद्रीय समितीन तांच्या पद्दतीन विरोध करतल्यांक समजायले. ते खंय प्रकल्पाक लागून कितली झाडां वतली आनी वन्यजीवाचेर कितें परिणाम जातलो ते पळयतात. laying the line or nor we are हमारा रूट का कोई काम हमारा नहीं है. रूट में हमारा कोई काम नहीं है. रूट जो है वो या तो गवर्नमेंट का है या प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का है. वायल्डलायफांतल्यान येवन आमच्या प्रायवेट प्रॉपर्टींतल्यान वता. आमचेर तेजे ठाम ऑब्जेक्शन आसा. कित्याक प्रायवेट प्रॉपर्टी आमचें व्हॅल्युएशन सगळें आमकां डिस्ट्रक्शन टोटल डिस्ट्रक्शन जातलें तितून. गांवचे भाव पळय आसा थंय बोरयाळ आनी हेवटेन दारग्या भुरगे तांबडी सुर्ला तेंची शेतांतल्यान मदल्यान वता. सो तांकां बी फुडें प्रॉब्लेम आसतलो. ते आमकां ते म्हणटा की 4000 झाडां कितें तरी कटींग करचें पडटा. सो तुमी आतां CEC टीमी कडेन उलयले तेंच्यांनी कितें सांगलें तुमकां? ते म्हणपाले तुमी आतां गोवा गव्हर्मेंटा कडेन तुमची लोकल गव्हर्मेंटा कडेन तुमी सेटल करा. कित्याक आतां इश्यू तुमी तेंचे कडेन मार. थळाव्या लोकांनी तांकां विचारलें की तेंचो जो जागो आहा तांकां तेंच्या जाग्यांतल्यान ती लायन वता तेन्ना तेंचें ऑब्जेक्शन आसा म्हणून. सो तेंच्यांनी कमिटीन तांकां सांगलें की आमचे जाग्या विशयी कांयच आमचें डिस्कशन ना जाल्यार ते तुमी स्टेट गव्हर्मेंटाक विचारपाचें तुमच्या. आनी जे झाडां जी वयतली कत्तल जातली तेजीच ते पाहणी करपाक आयल्या. तांबडी सुर्लीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या नावाखाला राना वाठारात प्रवेश बंदीची नोटीस काडिल्ल्यान 70त खवदळ पडला. राना वाठारांतल्या जमनीचेर कोणाकच हक्क मेळचो ना. लागवड करूंक लाकडां व्हरूंक मेळची ना. गोरवां चरोवंक मेळची ना. लोकांच्या प्रवेश बंदी म्हण 70च्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान नोटीस काडल्या. 70कारांची गांवांगांवांत मिटिंगो चालू. मजगती जमनीच्या हक्का विशीं मेळावलेकारांनी 26 जानेराक चलो वाळपय म्हण उलो मारला. 70चे उपजिल्लोधिकाऱ्यान वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या नावाखाला राना वाठारात प्रवेश बंदीची नोटीस काढल्या. हे नोटीसेत राना वाठारात लोकांक प्रवेश बंदी म्हूण स्पश्ट बरयला. गोरवांक चरपाक व्हरूंक मेळचे ना. राना वाठारांतल्या जमनीचेर कोणाकूच हक्क सांगूंक मेळचो ना. लागवड करूंक मेळची ना. लाकडां मारूंक व्हरूंक मेळची ना म्हूण नमूद केला. राना वाठारांतल्यान कांयच व्हरूंक मेळचें ना म्हूण नोटीसेंत स्पश्ट. कोणाकूय जमीन वा लागवडीचेर हक्क सांगपाचो आसत जाल्यार 2 म्हयन्यां भितर सांगचें म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्यान स्पश्ट केला. 70त सुमार 27 गांवांचो संबंद राना वाठारा कडेन येता. नव्या नोटीसेक लागून सगळ्याक खवदळ पडला. कितें करपाचें ताचेर बसका सुरू जाल्यात. मजगती 70च्या लोकांनी 26 जानेराक चलो वाळपय म्हूण उलो मारला. मेळावलेच्या प्रकरणा निमतान सगळे एकठांय आयल्यात. आतां जमनींचे मालकी हक्काक लागून सगळ्या 70कारांनी एकठांय येवचें म्हूण उलो. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. कळंगूट पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ली दुबावीत चली पाकिस्तानांतल्या फैसलाबादांतली म्हण स्पश्ट जाला. गोंय AFFROन केंद्रीय घर मंत्रालयाक हे विशीं म्हायती दिल्या. तिका परत धाडपा विशीं आतां केंद्रीय घर मंत्रालयूच निर्णय घेतलो. ही चली गोंयांत येवपा फाटल्यान कितें कारण तें अजून कळिल्लें ना. पुलिसांक त्या विशीं कसलेच पुरावे मेळिल्ले ना. एक पाकिस्तानी चली कळंगुटे बेकायदेशीर रावता म्हूण कळटकीच कळंगूट पुलिसांनी सोमतीच हालचाल करून ते दुबावेत चलयेक दिल्लीच्या एके चलये बरोबर धरली. पुलिसांनी तपास करतकीच म्हायती मेळ्ळ्या ती अशी. सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान पाकिस्तानी चलयेची दिल्लीच्या चलये बरोबर फ्रेंडशीप. चली पाकिस्तान फैसलाबादची.
दिल्लीचे चलयेन ताका भारतांत येवन बरोबर रावपाक सांगिल्लें. पाकिस्तानी चली 2019 ट्युरिस्ट विजा घेवन नेपाळांत गेली, थंयच्यान भारतांत आयली. 2020 मेरेन ती चली दिल्लीचे चलये बरोबर दिल्लीत रावली. जुनांत दोगांय गोंयांत. जून 2020 ते आतां मेरेन दोगूय उत्तर गोंयांत भाड्याचो रूम घेवन रावतालीं. पाकिस्तानी चलयेन आपलो पासपोर्ट जाळ्ळो, मात पुलिसांक मोबायलार ताची फोटोकॉपी मेळ्ळी. पाकिस्तानी चलयेक सध्या म्हापशा डिटेन्शन सेंटरांत दवरला. तिचें गोंयांत भारतांत येवपा फाटलें कितेंय कारस्थान आसा काय म्हण त्या नदरेन तपास चल्ला, मात पुलिसांक आजून मेरेन तरी त्या संबंदांत पुरावे मेळिल्ले ना. चलये विशयी घर मंत्रालयाक कळयलां. तिका पाकिस्तानान परत केन्ना धाडपाचे ताचेर घर मंत्रालय निर्णय घेतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पालिका दुरुस्ती कायदो फाटी घेवपा खातीर सरकारान विड्रॉवल ऑर्डिनन्स काढलो. दुरुस्ती ऑर्डिनन्सा संबंधी घेतिल्ले निर्णय रद्द जातले. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक वेपारी संघटनांनी येवकार दिला. नव्या कायद्यांत सरकारी तिजोरे बरोबरच वेपाऱ्यांचे हिते आसचे म्हण तांची मागणी. आता ज्या प्रमाणे इन्फॉर्मेशन आमकां सगळ्यांक मेळ्ळें की गव्हर्मेंटान म्युन्सिपलिटीचे अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स असले पळय ते विड्रॉ केला म्हणून एक फ्रेश विड्रॉवल अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स हाडला म्हणून त्याच्या बद्दल उलयतना हांव पयल्या फावटीर आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा, कारण वेपारी संघटनेच्या सगळ्या वेपाऱ्यांनी आपल्या पर्यायन माझ्या मार्फत आणि आमच्या कमिटी मार्फत रिप्रेझेंटेशनां दिल्लेली त्यांच्याकडे आणि त्यांच्यानी आमचो विशय समजून घेतलो आणि त्यांनी जे प्रमाणे उतार दिल्ले आमकां की आपूण हे ऑर्डिनन्स कुशीक दवरता, तुमकां जाय तशे अमेंडमेंट्स जाय जाल्यार करेक्शनां करून घेता. तेजो एक पयलो टप्पो ह्या नात्यान तेणें ते ऑर्डिनन्स काडून ते डिनोटिफाय करून दवरल्यामुळे आतां आमी खऱ्या अर्थान एका लेवल प्लेइंग फिल्डाचेर पावले. आयच्यान जेन्ना पयलींचो जो एक्ट आसा 1968 म्युन्सिपॅलिटीज एक्ट आसा त्या म्युन्सिपॅलिटीच्या एक्टा पर्यंत फुडें वयतले आमी आनी तेचे फुडें जावन एखाद्या वेळी गव्हर्मेंट बील इंट्रोड्यूस करता म्हणून जे कितें न्यूजान माध्यमांतल्यान कळटा आमकां, तेतून आमचे सगळ्यांचे प्रॉब्लम जे आसा ते समावेश करून प्रमोद सावंत आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर जाता तितले आमच्या वेपाऱ्यांच्या हिता खातीर विचार करून गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरीक कसलेच मार्क बसनासतना आपूण तो आमचे सगळ्यांचे प्रॉब्लम सुटावो करतलो असो आमकां विश्वास आसा. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान राज्याक दर शुक्रार शेनवारा लसीकरण करचे म्हण दिशानिर्देश दिल्या उपरांत गोंयांत दुसऱ्या पावंड्यार लसीकरणाची मोहीम नेटान. दुसऱ्या फेरयेक बरो रिस्पॉन्स. काल जीएमसी, म्हापशा आजिलो, विजन हॉस्पिटल, वाळपय, पेडणेच्या सीएचसीत वासिनां दिली. गोंयभर आजूय बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आणि आजचे जे सेशन आसा ते SDH चिकालीमचो स्टाफ आणि अर्बन हेल्थ सेंटर वास्को including Anganwadi workers. Last time we had a good round of successful vaccination. We had around 70 people, their beneficiaries are vaccinated. Yes, reactions, few of them got minor reactions like fever, body ache, okay, slight headache. But it is all self-limiting. Up to 2 days these problems were there and next by 3rd day everyone were okay. Still urge not to give any misinformation about the vaccine, that it is dangerous or it is causing problems in people. This is absolutely false. The vaccine is going to be one of the best drive which is going to happen in our country. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकाराची लोकप्रियता काँग्रेसीक सोंसना. हेर राजकीय पक्षांकडेन मुद्दे ना, ताका लागून पंजाबच्या कांय शेतकारांक फुडें काडून दिल्लीत आंदोलन चलयलां म्हण बीजेपीचो आरोप. बीजेपी किसान मोर्चाचो अध्यक्ष राजकुमार चेहर म्हणटा, मोदी सरकारान हाडल्यात ते कायदे शेतकारांच्या हिताचे. मोठ्या प्रमाणात देशभर कायद्याक समर्थन मेळ्ळा.
काँग्रेस खंय फक्त गैरसमज पसरयता। देखिए, अभी 2 विधेयक और एक संशोधन केंद्र की सरकार लेके आई। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के प्रिय नेता हैं। किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आए, किसानों की ज़िंदगी में एक अच्छे बदलाव हों, सकारात्मक रूप से किसान की आय बढ़े, इसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए हैं। उनकी बहुत आवश्यकता थी। पूरे देश के किसानों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ स्थानों के, विशेषकर पंजाब के कुछ किसानों को वहाँ पे बहकाया गया है। उनको भ्रम डालकर उनके मन में सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया है। लेकिन मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो 125 करोड़ देशवासियों के खिलाफ जाए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं गोवा सहित पूरे देश के अंदर, उन रिफॉर्म से किसानों को लाभ मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और आने वाले जो उनका यूथ है, किसान युवा जिन्हें बोलते हैं, वो अच्छे से खेती कर पाए, इसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिलाने का काम किया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एक संदेश दिया, उसको भी किसानों के कुछ संगठन मानने तैयार नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि किसान के कंधे पे बंदूक रखकर राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी सहित देश की अन्य राजनीतिक विरोधी दल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को लोकप्रियता के कारण अन्य दल परेशान हैं। उनको नहीं लगता कि मोदी जी के रहते हुए कोई अन्य दल मजबूत हो पाएंगे। तो एक षड्यंत्र के सहित ये मुद्दे पर किसानों को बरगलाने का काम किया है। लेकिन देश का 60 करोड़ से ज़्यादा किसान इन बिल के समर्थन में है। कुछ किसान संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं। मडगावच्या प्रोवेदोरिया ओल्ड एज होमातल्या 6 जाणांक कोरोना बादलो। तातूंत एका स्टाफाचोय आस्पाव आसा। बाकीच्यांची टेस्ट केल्या। दुसरे वटेन वास्कोतल्या एका हायस्कुलांतल्या 10वेच्या 2 भुरग्यांक कोरोना बादलो। तांच्या बरोबर शिकप्यांची आनी स्टाफाची टेस्ट केल्या। हायस्कुलान 8 दिसां खातीर प्रत्यक्ष हाजेरींतल्यो क्लासी रद्द करून ऑनलायन क्लासी घेवपाचो निर्णय घेतला। गोंयांत कोरोना परत तकली वयर काडूंक लागला। मडगांवचे प्रोवेदोरिया ओल्ड एज होमात 6 जाणांक कोरोना बादलो। तातूंत 5 जाणटे आनी 1 स्टाफाचो आस्पाव आसा। बाकीच्यांची टेस्ट घेतल्या। रिपोर्ट येवपाचो आसा। मजगतीं वास्को एका हायस्कुलांतले 2 भुरग्यांकूय कोरोना बादलो। दोगूय 10वेचे। बाकीच्या विद्यार्थ्यांची आनीक स्टाफाची टेस्ट केल्या। प्रत्यक्ष हाजेरीन सुरू जाल्ल्यो क्लासी 8 दिसां खातीर सद्याक बंद। तो मेरेन ऑनलायन क्लासी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयांत रेंव काडपाक बंदी घालून भायल्या रेल्वेच्या ट्रकाक गोंय सामकें उक्तें। स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें सोडून स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र करता काय म्हण गोंयच्या रेंवकारांचो प्रश्न। महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान येवपी ट्रकांक कसलेंच बंधन ना। गोंयकारांचे ट्रक आडायतात म्हण इशू। सरकारी प्रकल्पांक भायली रेंव हाडच्या परस गोंयांतच रेंव काडूंक परमिशन दियात म्हण मागणी। गोवा फॉरवर्डाचो रेंवकारांक तेंको। गोंय स्वपूर्ण म्हणटा पूण एक्चुअली स्वपूर्ण महाराष्ट्र जावपा जाय ताका, कित्याक थिंग महाराष्ट्राचो रेंव सोडटाय ते भितर, पूण आमगे रेंव सगळे बंद करून उडयला। तर लिगली ती रेंव चालू जावपा जाय न्हू। माझा एक प्रश्न आसा, जेन्ना आमी बाणस्तारी म्हणटा खंय एक 60-70 किलोमिटर वयता रेंव हाडपाक, आमकां आमची पोटाक ह्या वरता कितें जाता, गाडी धरतले काय हें जातलें। जेन्ना महाराष्ट्राच्यान रेंव येता 200 किलोमिटर गाडी येता, ते बिंदास येता, कित्याक बिंदास येता आनी हो प्रश्न आसा पयलीं म्हटल्यार। आनी ह्यो आतां महाराष्ट्रांतल्यान गाडयो सगल्यो कुडाळच्यो जावं आनी खंयच्यो ह्यो रेंव घेवन येवपाक लागल्यात। सरकाराच्या सगळे प्रोजेक्टाक ह्यो कुडाळच्यो रेंव घालतात, माल घालतात। तश्यो कर्नाटकांतल्यान गाडी येतात। आमी म्हणटा, आमचें म्हणणें अशें, ज्यो तर कुडाळच्यान कर्नाटकाच्यान गाडी येतात जाल्यार ह्यो आमच्यो गोंयच्योय गाडयो तश्योच चलोवपाक दिवच्यो। मनीस जेन्ना पोटार येता पळय, आपल्या पोटार येता तेन्ना कितेंय करपाक रेडी आसता। हे तितूनसून उदाहरण आहा। सो तेंचें कांयच चुका ना हितून। गोंयकार जे रेंव काडून आपली उपजीविका जे सादताले, आपले पोट भरताले, हांकां ह्या सरकारान उपाशी मारपाचो घाट घातलेलो आहा। प्रमोद सावंत सरकाराक सांगूंक सोदता की जे भाशेन रेंव काडून आपले पोट भरता त्या रेंवकारांक बेगींतले बेगीन तांकां न्याय दिवचो। सबंद ज्या भागान रेंव कायदेशीर चालू करूंक शकता, ज्या भागान प्रोत्साहन दिवचें न्हू। मडगावचो ज्वेलर स्वप्नील वाळके मर्डर केशीत मडगाव कोर्टान आर्म डीलर म्हण राहुल कुमान आनी कुंदन कुमाराक जामीन मंजूर केलो। मात क्रायम ब्रांचीन तांकां दुसऱ्या आर्म एक्ट केशीत धरलो। तांच्या बरोबर 6 आरोपी शनी कुमाराकय धरलो। हे केशीतलो आरोपी मुस्तफा शेखाच्या घरांत क्रायम ब्रांचीक गांवठी पिस्तूल मेळ्ळे।
हे पिस्तूल सप्लाय केला म्हण तांचेर आतां आरोप. कासावले कुयेले रस्तो रुंद करपाचे आनी व्हाळाची दुरुस्ती करपाच्या कामाक सुरवात. मुरगांव पालिकेन कायदेशीर आनी बेकायदेशीर दुकानांचो नियाळ घेवंक सुरवात केल्या. येणावळ वाडोवपाचेर भर. बायणा गोमतेश्वर देवळा लागच्या रस्त्याचे काम सुरू. म्हापशेच्या श्री बोडगेश्वर देवस्थानाची जात्रा 27 जानेरा. 75 दुकानाक परमिशन. गोंयभरच्यो एक खबरो. कासावले कुयेले रस्तो रुंदीकरण आनी व्हाळाचे काम सुरू. 41 लाख रुपया खर्च. We have started today with the widening and hot mixing of Riampaz Road. Actually, that road was asphalted during the last 10 years. And now the same road is going to be widened wherever possible, and it's going to be hot mixed. The second small work that we have taken up is the repair of this culvert. Okay. Now this culvert, as you can see, is in a dilapidated condition, and it will be repaired so that the water of the village that comes down, especially during the monsoons, will flow smoothly without causing any problems to the houses around. The total cost for these two works is 36 lakhs plus 4 lakhs. So it comes to almost 40 lakhs for these two works. मुरगांव पालिकेन कायदेशीर आणि बेकायदेशीर दुकानांचो नियाळ घेवंक सुरू केला. बेकायदेशीर आसा तांचेर एक्शन. येणावळी खातीर उपाय. There is a huge recovery of areas of what this trade tax and all the other businesses. People are conducting business without any trade or without any, even they have sublet and given on rent to some other person, third party are running the show without having any license from the municipality. This cannot be tolerated. This whatever revenue leakage has to be put to some. There should be. We have to find out some ways to. So I have initiated a drive to do all the survey of entire Murungaon, so that we will know how many people are running the business legally, how many business are illegally doing, and how many extensions are there. So that if they can regularize their whatever doing, then we will impose some fine and we will grant the permission. बायणा गोमतेश्वर देवळा लागच्या रस्त्याचे 12 वर्सां उपरांत काम. ह्या कामाक 1,20 लाख रुपया खर्च. सातमडे बायणा मंगोरी about 1 to 10 lakhs. आयज म्हाका एक बरें दिसता की सगळे आमचे म्युनिसिपल एक्स कावन्सिलर फुडले कावन्सिलर जावपाचे ते सगळे आयज हिंगा आहाय आनी हे आमचें काम बरें जाल्यार पुरो म्हाका. आनी म्हाका सांगपा लोकांक मातशें स्लो चलय बायक, स्पेशली बायक्स, कित्याक एक्चुअली निवड आमच्या हॉट मिक्स केले रोड थोडं एक्सिडेंट जावपाक जाय मागीर. आयज तुमी पळयता हो जो रस्तो सासमळ्यांचो जवळ जवळ 12 वर्सां जाल्ले हाका कोणीच पळोवंक नासलेले आनी हे आयज आमदारान पळयलेले आसा. म्हापशा श्री बोडगेश्वराची जात्रा 27 जानेराक. वर्सुकी दीस 26 जानेराक. 75 दुकानांक परमिशन. अरेंजमेंट तांकां परमिशन दिल्लेलें आहा 75 शॉपां खातीर. सो वी हॅव हॅड अ मीटिंग विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स. देर वूड बी अ राउंड द क्लॉक टीम ऑफ पुलीस, फायर एज वेल एज म्युनिसिपालिटी इन्स्पेक्टर्स. म्हापशेकार पयले देन पारंपारीक तांकां दितले. दुसरी गजाल ती शॉपां प्रत्येक गॅप धरून 600 मिटर गॅप धरून शॉपां दितले आनी 75 शॉपांक आमकां परमिशन दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबराक फॉलो करात. प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौघात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.